A9 देवा मोगा गायात. A पेज 4. A9 पेज 4. Taro braneya Papa Buddha Katmya Kayom Korukiya Deva Mogataya Deva Mutoraiku Chid Babak Beto Somi Eknai Sayam Deva Mogataya Baubul Goshi Zoma Ishna Gotin Zoma Deva Jonakeya Deva Mogataya Jesus Ataormo Jesus Atachevo Ushakarineya Deva Mogataya. Pedro Bravo da Costa आमचो भाव संपल्यार एक म्हयनो भरता ताका सर्गींचें सूख मागुया आनी ताच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आंवडेवया. आमचे वाडदिसात बर्थडे आहात आयज पयलो बर्थडे आमचो मॉडरेटर युरिको नरोना ताका आमी बरें आंवडेवया. देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. हे फिरगोजीचो पादिगराचो लागशिल्लो आदारी कसो तो वावुरता आनी ताचे बऱ्या सभावाक लागून दुसरे फावटी ताका मॉडरेटर जावंक सगल्यांनी आमी ताका विचून काडला. आमचोय सहकार ताका दिवंक मागुया. ताचे पासत ताच्या कुटुंबा पासत तेच परी आमची PPC मेंबरां आहात सिंथिया लोरेन्सो आनी जॉयस कुदिनो तांचेर आनी ताच्या फॅमिलीचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. पियो डिसिल्वा आनी लिनत डिसोजा हांचोय आयज वाडदीस तांकांय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आनी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळ्यां आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबणिलो म्हजो ज्ञान चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच परवरीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया.
हो मोगाळ बापा, तुका सोदून तुजे सेवेक लोबदोंक मोतातीपती भाग्योन बेनेडिक्तान आपले शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सोर वस्तू परत चड तुजो मोग करूंक आनी संतोषान आनी हुस्क्या विणेन तुज्या आज्ञांच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या धोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेगोयता तशें हांवें तांकां वेगोयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें गाडीस म्हजेच भितर परतता. हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्रायमाचें आनीक निसणटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसणटोन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या मुखमोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या मुखमोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवंडी तर आयक आमकां. केरुबी वयर शिवासनार तूं बसून आसाय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखमोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचे शीं परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाक वेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखमोडाचो पोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उबी रावया. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लागून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती, वो 2 आंगावलीं, वो वाणो, वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. गोंयच्याय नोकरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंय सरले बाय सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती
अशें म्हणून ताका नमन करात आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली आनी कोणूय तुमकां येवकार दिनात जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकनात जायत जाल्यार त्या घरांतले व नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल फांफडून उडयात हांव तुमकां खरेंच सांगतां त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा ओदीक दिलाय मेळटली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त ओरा एत लाबोरा हो आमच्या धर्माचो एक भोव पवित्र नेम तो व्हेरी होली रूल ऑफ आवर रिलीजन म्हणजे मागणें कर आनी त्या बराबर तुजो वावर ओ काम कर आनी ही उतरां लातीन भाशेन हांव उद्गारता कित्याक हो नेम दिल्लो आयज ज्या सांताची आमी सांताचो उगडास कोत्ता सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता समरण कोत्ता ताणें नुर्सियेचो बेनेडिक्ट सेंट बेनेडिक्ट ऑफ नुर्सिया आनी हाका जशें आमच्या भाग्योन पावलूस सव्यान पापसाय पावलूस सव्यान परगटलो की हो जावन आसा सगळ्या युरोपी पात्रोना मदें युरोपाचो सारको फुडलो पात्रोन युरोप खंडाक द कॉन्टिनेंट ऑफ युरोप हॅज मेनी पेट्रन्स एक देशाक एक पेट्रन आहा आस्कारी आसा पूण त्या सगळ्या आस्कार्या मदें हो जावन आसा पयलो हो फुडलो आस्कारी कित्याक पाप साहेब पावलूस सवो हें उदकालो कित्याक ह्या सांताक लागून आमकां आयचें युरोप जें आहा तें मोडलें दॅट्स फॉर ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न युरोप कित्याक जो वावर ताणें आनी ताच्या बराबरच्या पाद्रिनी हो मोठभाशांनी केलो ती जाली बुन्याद नव्या युरोपाची कित्याक तो जेन्ना जल्मलो दॅट वॉज द डिक्लायन दॅट वॉज ड्युरींग द डिक्लायन ऑफ द रोमन एम्पायर येद वर्ल्ड रोमी सम्राट जालो जेजू आसलो तेन्ना रोमकार राज चलयताले न्हू जेजू जल्मलो तेन्ना रोमकार राज चलयताले पूण जेन्ना बेनेडिक्ट जल्मलो तेन्ना हो येद व्हडलो द ग्रँड मायटी एम्पायर आमी म्हणटा इंग्लिशीन सारको कोसळ्ळो कोसळपाच्या दिसांनी हो कोसळटल्या वर्सांनी हो सांत जल्मलो आनी ह्या सांतान जे भाशेन आपूण जिवीत जियेलो आनी आपल्याक बराबर सांगाता आयलोल्या मोठभाशी भावांक जिवीत जियोवपाक शिकयलें तें जालें एक नवे क्रिस्ती संस्कृतीचे बुन्याद इट बिकेम द फावंडेशन ऑफ अ न्यू क्रिस्टन सिविलायझेशन इन युरोप आनी आयज जें युरोप खंड आहा द होल युरोपियन कॉन्टिनेंट वॉट इट इज टुडे थँक्स टू सेंट बेनेडिक्ट इट्स अ गिफ्ट इट्स द फ्रूट ऑफ द एफर्ट ऑफ द कॅथलीक चर्च कातोलीक पवित्र सभेच्या वावरा पासत युरोप खंड आयज आहा तें आमकां मेवलां तेमी कितें केलें ओरायत लाबारे वोय ते मोनास्ट्रीचो मोनास्मो एकलो एकसुरे गेले कित्याक हिंगा जेन्ना रोम कोसळटालें तेन्ना जायतें पोजडपण जायतें खोटेपण जायतें वायटवेपण येवंक लागलें पूण तें सोडून मातशें पयस केलें कित्याक हांचो प्रभाव आमचेर पडना जावंक आमी थोडो वेळ मागण्यांक दिया थोडो वेळ म्हळ्यार तांच्या हिसपान खूब वेळ मागण्यांक दिवया आनी आमी कामूय करया कित्याक जेवूंक खावंक जाय न्हू वी डोंट हॅव टू रिटर्न बॅक टू द टावन्स एंड सिटीज एंड विलेजीस थिंग गेले जाल्यार केन्ना देंवचार बुलोयत केन्ना हें वायट आमकां गिरासत सांगूंक जायना तेका लागून ते थिंगा रावंक लागले पयली वस्त तेमी केलें म्हळ्यार ती फार्मींग घेतलें ताणें ओरा येतला बरें मागणेंय केलें जायतो वेळ मागण्यांक इफ यू गो टू द monasteries there are places of prayer मागणी करीत राव जा तितलो वेळ मागणी कर त्या बराबर वावरूय कर तुजें कामूय कर पयलीं काम म्हणटा तें फार्मींग दुकरां पोसप गोरवां पोसप शेत कामत करप हें ताणें युरोपाच्या लोकांक शिकयलें तेदोन रोयताले पूण ओदीक आनी ओदीक ऑर्गनायज्ड वे नव्या मोनजातींक कितकोन पोसपाचें आनी
तांचो वापर मनीसकुळाक कितकोन करपाचें तें बेनेडिक्टाच्या मोटवाशी भावांनी शिकयलें. ह्या पासो ताका फादर ऑफ मॉडर्न युरोप बेश्टो म्हणनात. ही इज द फादर फ्रॉम द चर्च पॉयंट, एक्लेसियास्टिकल पॉयंट ऑफ व्यू, फादर ऑफ मॉडर्न. रोवपाक जायत्यो वस्तू तेका लागून लोक मॉनस्ट्रींत वेतालो. फ्रुट्स जाय, फ्रुट्स म्हणटा आयज सगळे क्रेज नो ऑर्गेनीक फ्रुट्स. Have all that is organic. First organic thing was cultivated in the monasteries. I mean holiday we go for a nature retreat, no? Farmhouses where there is water flowing and birds chirping. They sogle adi amge padri kortale. They were with the nature. Gode am mode sukle te. They sogle eyes secular world and संवसारान आमगे गेला and secular कोण एक नवी idea. ही नवी idea no, in the church these are all old ideas which the world is using for its commercial aspect. तांकां पयशे मेळों जाय म्हूण नवी म्हूण लोकांक फटयताय. लोकांक फटयना काय, गोळे फटोवप खोर उतर जायत पोतून घेता लोकांक दाखयताय, लोकांक आपयताय. ना ह्यो वस्तू पवित्र सभेन जियेल्यात. So तें जालें. When people used to go to the monasteries, they went for chocolates. आज आम chocolate हाताय न्हू, टॉफी, कॅडबरी सगळें. आतां म्हणटा ती लेबल नांव. Oil chocolate केल्यो in this monasteries. The monks were very famous for all this. Second thing that the people found in the monasteries was etiquette, table manners. आमी म्हणटाय न्हू कितकोन जेवचें, कितकोन बसचें. आयज आमगे भुरग्यांक कोण आयज आमगे तरणाट्यांचो कितकोन प्लेट दोची, कितकोन गार्फ आनी कुलेर घेवन चोयचें, कोणाक कुलेर मिटाय, कित्याक गार्फ मिटाय, कित्याक कुलेरीन मिटाय. सगळीं स्पुनां, कॅन यू पास मी अ स्पून. आरे चाये साकर घाताय त्या कुलेरीन मिटाय पुर्तुगेजीन. आज आमकां उतर येयनाय. कॅन आय गेट अ स्मॉल स्पून, टीस्पून. टीस्पून मी उतर नाय. कोण बार टेंडिंगाक कोर्स केलो जाल्यार, केटरिंगाक कोर्स केलो जाल्यार तेंच शिंकतलीं. पूण हेर आमगे इतलें पॉप्युलेशन सगळीं केटरिंग करूं वचनाय न्हू, सगळीं बोटीचे स्टिवर्ड जायनाय न्हू. जाल्यार हेर पॉप्युलेशन कितें हें सगळें एटिकेट, मॅनर्स ऑफ लायफ ऑफ कॅथलीक सिविलायझेशन दे केम फ्रॉम द मॉनेस्ट्रीज. कित्याक तूं एकलो रावना, तुजी बराबर कम्युनिटी आहा. आनी त्यो फ्रॉम द मॉनेस्ट्रीज इट केम टू द फॅमिलीज. तूं राजागे पॅलेसीन फाल तुका सपोज किंग चार्ल्स थर्डान आपयलो, तुज्यान हातीन जेवपा जातलें तुका जाय ते भाशेन ना. देर वील बी प्रॉपर एटिकेट. वायना एक ग्लास, उदका एक ग्लास, विस्की एक ग्लास. जायते फावटी हांव एक फॅमिली बरी वयता पणजे, दे सर्व मी दॅट डिनर. ते भाशेन आमकां पयलीं एक वायन दिताय, तो जालो मागीर रोखडो दुसरो ग्लास हाडटाय. उदका सेपरेट ग्लास ना, वायनान तूं घान म्हणून पिवपा जायना. हाय आमी तशें करूं. हाय व्हडलो बियरा ग्लास केलो, थोडी कपां घान पिवपा हाय बियर, च्या पिताय ते सगळें ना. दॅट इज नॉट एटिकेट. ओके घरांत चलता, पूण घर म्हण जायते फावटी भायल्यान आमी मागीर कोणा बियरा ग्लास सोमकेच, वायना ग्लास सोमकेच. And they also went in the monasteries for wine and beer. Wine and beer ह्यो वस्तू मोटवाशांनी आपल्या हितूंत केल्यो. बियर पिल्यार पोट बरें साफ जाता. आम तें पिताय दोंकूंक कोपा लागत, पूण बियर पिवप, वायन पिवप ही चाल आहलोली. जेजू तेंपा लोक वायन कित्याक फॉर डायजेशन. इंग्लंडा वचून तूं इल्ली विस्की घेवची पडटा. बट टू कॉन्ट्रास्ट द कॅथलीक प्रोडक्शन ऑफ बियर अँड वायन, द प्रोटेस्टंट्स केम अप विथ विस्की. हें बियर कितें कॅथलिकांलें भायर उडोवया. आमको विस्की आहा तें उदीक स्ट्रॉंग माल्यार ठाक करून यू बिकम अ मॅन. बियर ते भायल पिताय. That was so. Understand the difference in Germany. That's why when I go for, I will always have German beer. So that is the standard. आदी हाय दुसरी हाय हांव ती हें कोना. बट सी द this is the contribution. काम केलें आनी मागणें केलें. We have forgotten today. आनी हें सिविलायझेशन म्हणटा तें युरोप इतलें सिविलायज जाच्या पावलें बिकॉज दे ऑलवेज हॅड इट्स फोकस ऑन गॉड. देव आहा म्हूण ती उदरगत करूंक पावलें. तूं म्हटलें आयजूय आमी उदरगत कोताय पडटा, पूण आयज उदरगत जाता पूण मागणी ना. मागणी खूब उणें. आनी मागणी कित्याक उणें? देवा माननाय आमी. म्हाका देव गरज ना. चोय की तूं पावल फादर सायन्स आहा, टॅक्नॉलॉजी आहा, जाल्यार देवा आमकां गरजू.
देवा आमकां गरजू देवा सदांच गरज तुका सायन्स आसत तुका टॅक्नोलॉजी आसत तुका एड्युकेशन आसत तुका नॉलेज आसत कितें जाता कितें जायना तें इतलें आसून तूं बॉम्ब काडटलो तुक बोगपाना बॉम्ब काडजा कितें आहा लेट अस प्रोड्यूस अ बॉम्ब घालया बॉम्ब मन दी लोक कांयच दुखना पूण सायन्स आहा टॅक्नोलॉजी आनी तेंचे बराबर देवूय आहा जाल्यार what time am bomb काडून वेस्ट कोश न्हू we will use it to produce something beneficial for the human race for the human community and for the world and जाय त्या catholic scientistaंनी हें केलां for example Louis Pasteur no he gave us the method of pasteurization what is pasteurization म्हणलें आमगे सिंपल मेथड दूद तापयत तितुलें बरें उरता न्हू तापोवन दवरूंक जाय पेडे जायना बेश्टें आळें गायेक आळें दवरलें पेडे जाता तापोवन दवर बट देन इट डिवेलप इनटू अ सायंटिफीक प्रिंसिपल मदाम क्युरी न्हू मदाम क्युरी दे वे कॅथलिक्स पाश्चर खूंय वयता लुईस पाश्चर खूंय वयता तेगे बोडसांक कोंत आसतालें आनी वूड प्रे द होली रोजरी एक दीस जाता तूं कितें तेस कोता तूं एज व्हड सायंटिस्ट मरे फ्रेंच गव्हर्मेंट तुजे मुखार आसा दीम एअरपोर्ट तुका नामान कोता तेणें सांगलें हांव सायंटिस्ट जायत पूण थोडे मिस्तेर मुजे येदे व्हड सायंटिस्ट तकलें वचनाय तेका लागून रोजराक वंत घेवन सायबिणी आदार मागोवचे पडटा सायबीण माय म्हाका शिकोय टीच मी ओ जेंटल मदर मधुर माये म्हाका शिकोय The church is not against science. The church is not against technology. Church is not against progress. In fact, the church has been the agent of progress in the world. हुंय गेल्या progress आनी सगळ्यांनी हो progress उजार केला आयज आमचो हे आमी आज हांव तरी पॅन्ट शर्ट घालून भोंवता ना कितें घालपाचो येदो कुडक घालपाचो पूण ना चर्चीन प्रोग्रेस हाड आमकां मुखार वयले आमकां बरी मुखार फाटी वचना लेट अस नॉट रिग्रेस दॅट इज माय सदांच हांव इन्सिस्टंटली सांगता वी हॅव बीन प्रोग्रेसींग डू नॉट रिग्रेस बॅक नो रिग्रेशन बट ओन्ली प्रोग्रेशन दॅट शूड बी आर गोल मागुया देवाक जाग दिवया आयज स्वता ओय पयलीं आमी काम करया आनी टायम मेळ जाल्यार मागया मागप आनी काम करप बराबर आयज चड काम कोताय मागीर रिटायर्ड जाल म्हणटरी मागोवं येता मागीर रिटायर्ड जाल म्हणटरी बरे भाशेन मागोवं जायना तुका सगळ्या दुयसांचें टेंशन आसता हिंग दोतोरा बरें जावन तितून फातर बरे भाशेन टायम दिवपा जायना पांय दुखता जेन्ना पांय गोटे आसलेले तेदोन इगो जीव ना जेन्ना आत जोडटाले तेदोन तेरसाक कोंत केन्ना तेस करूं ना आयज ही दुख ताका ओरा येतला बरो आम काम करया हे मोनास्ट्री आहा ते बेनेडिक्टान म्हणून वताले अरे आम कितू फेमस जाले आमगे दुदी पोपाय सगळें हिंग कोता गाये मास हिंग कोता दुकरा मास चोरीस कोताय तिंगता आमी व्हड कंपनी घडया बेनेडिक्टायन कंपनी ना आमगे तें न्हू हें आम कोताय जाल्यार आमकांय हाडच्या आनी लोकांकूय दिच्याक म्हणून फर्स्ट थिंग इज प्रेयर ताका ओरा एत लाबोरा इट इज नॉट लाबोरा एत ओरा एत लाबोरा आमी शिंकया आनी मागणी करून कॉमेस करया बेठोन एक आमी गायन गावया सी 17 गोवा कोडयो बारी कोडक्यो पान 35 सी 17 पेज 35 गोवा कोडयो बारी कोडक्यो उड्या जाता जिवा बोसू मोज्या मामा बोयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोजे विसा भेटूंक जाता मोज्या जिवा उडो बसून बरें मनुष्याक सोडून जिवी जोडून खुशी बापा जेजू सोबे
우상 소루 지리 소루 오실 아빠 지수 소비 옥탑 두가 지리 모지 मोगाळ बापा बागेन बेनेडिक्टाचे परबेचो सोमरोम करून आमी तुका भेटयता तो योद्न तूं स्विकार कर आनी आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोडून आनी सदांच आनी तुका सोदून आनी सदांच आनी सोदताय तुजे कोडे आनी आमच्या भाव भयणी कोडे शांतीन आनी मोगान एकवटून तुजी भक्ती करूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बरुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळेनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बेनेडिक्ट तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. होवी 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 Kalvaraco सर्वेस्वर तू होवी 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 Kalvaraco सर्वेस्वर तू स्वर्गारी संसार बोल्या तुझ्या बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातो ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वा जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करून देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबासाहेबा फिलीप आमचे बिसाहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
सर्वेश्वरा तुझे चाकरा पेदूर ब्रावदी कोस्ताची काकूट कर ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो जसो बावतिजमा वरवीं जेजू बाराबर तो मेलो तशेंच ताचे बाराबर तो आतां पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरमुसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणींची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आज आपापलो वाडदीस समारंभ केल्यांची हे मिसा भेटींत आपापल्या घरांत रावन वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोर्मृत भाग्योन बेनेडिक्ट आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी समयांत तुवें तेरेवनचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावुया जेजू दाखवेल आमी फाटे D14 पान 50 आनी 4 D14 पेज 54 जेजू दाखवेल आमी फाटे आजच्या जीवन आमी जीवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जीवी दाखवेल
प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें आमकां दिलें त्या सर्गींच्या पोसण्या वरवीं सासणीक जिविताची कात्री आमकां मेळ्ळी. भाग्यवंत बेनेडिक्टाची शिकवण पाळून सगळे आमी भाव भयण म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणान तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुत जेजूचे नांवी. आमेन. मागता आतां आमी कॉरिडोरांत मेळुया आनी आमच्या मॉडरेटर भावाक आमी परबी दिवया आमच्या सुवये प्रमाणे. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सगळे सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटा गायन गावया. म्हजो पाटलाव करूं. F15 पान 9 आनी 2. F15 पेज 92. Oh, so